आता जमल्या बापा तुझे समोर आठवूनच्या उपकार दौडावन आमचो जिये अंकार कुर्बेन केलाय सत्कार पुवी स्नानान तुझी भुरगीं जाल्या सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवूनच्या उपकार दौडावन आमचो जिये अंकार कुर्बेन केलाय सत्कार. मगळ भाव भयणींनो, तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. साद्या काळसो 13वा इतर आज आमी संभ्रमतना एका मनाची काळजाची जावन इमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. जे कोणा भक्तान बसयला तांचो उगडास काडया, तांचे बसोवती विशेष करून संदर्भार मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो वैज आमकां आपडून दी आनी गूण करून दी म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. नेमिसाचें बलिदान भक्तीन भेटोवंक आयतें जावया. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवीं आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसो. एमिसाचें बलिदान देवान आपणा केले उपकारांक गजान भेटयता. सेवरीन डिसोजा, मिलार मायवाडो तांचेर ते बसोत मागया. आमा समेस्त बसोती मागया. मोगाचें न्हू, एका काळजाची एका मनाची जावन सोम्याचे वेदी भोंवती बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जीवदत्तार जावन आसलेल्या देवा थंय जिविताची भरती सोदूंक आपोवणें दिता. आज पवित्र सभा लायक भावार्थ्यांचो आयतार संभ्रमता. प्रस्तुत पवित्र सभेन लायकांनी सोम्याच्या मिसावान उर्बेन वांटो घेवंक उलो दिता. ह्या दिसांनी जायते लायक भावार्थी विविध रितींनी सोम्याचें मिसांव करून आसात. तांचे पसत आमी मागया. आमी सर्वांनी सोम्याच्या मिसावान विविध रितीन भाग घेवन मुखेलपण घेवच्याक गरज आशिल्ली कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. मोगळ भाव भयणींनो, आमचो भावार्थ आनी सोम्याचें बेसांव आमच्या जिविताची भरती सोडोवंक कारण जाता. तसो भावार्थ आमचे थंय रुतां जावं दी आनी ह्या भावार्था द्वारे आमचे थंय असर्यां घडोवन दीत म्हणून सोम्या लागीं विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवती परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ सामानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सोम्या जेजू तुजें उतर आमचो भावार्थ सडयता, पूण हें उतर आमी स्विकार करूंक ना. ताजेतान पयस रावल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बक्षणे मागोवन म्हणटा, सोम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सोम्या जेजू तुजेर भावार्थ आमचें जिवीत खंडीत संतोशाचें करता, पूण तुजेर भावार्थ दवरूंक आमी चलवल्या. दंडोळलो भावार्थ रुथा करून तुका मान केल्लो आसा. पश्चातापोवन बक्षणे मागून म्हणटा, क्रिस्ताक दया दाखय, आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सोम्या जेजू
तुजे थंय हेरांक आमी हाडूंक चलवल्या आमच्या वायट साली वरवीं आमच्या कोटेपणाच्या जिविता वरवीं तुजे तोंड पयस केल्या हेरांक पयस दवरूंक कारण जाल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून भोगसने मगोन म्हणटा सोम्या दया दाख आमचेर दया दाख सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवीदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची बाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया एगडी बोरदोळे दांपया आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर इरेद्यां खातीर मागया जे कोण मागतान बसयलां सुडास करया जे इरेदे घेवन निमिसाचें बलिदान पेटयता ते इरेद्या बसोत आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्या तुवें आमकां आपयलाय कोटेपणाच्या कळोवकांत आमकां बुडोवंक दिनाका. बघा तुज्या सताच्या उजवाडा सदां आमी जियेशें कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप कित्याक देवान मरण रसूंक ना जिव्यांचो नाच ताका प्रसन्न करिना. अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां. संवसारांतलीं रचना भलायकेन भरलेलीं तांचे थंय नाचाचें वीक ना. पृथ्वेर एमकोंडाची पदवी चलना कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मोरना. कित्याक देवान मनशाक आमार जिविता खातीर रचलो आपल्या सैंबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. पूण देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे अधीन आशिल्ल्या सक्तांक ताचो अनुभव मेळटा. देवाचें उत्तर
आमी तुका वाकणटाव सर्वेस पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटाव सर्वेस पोरा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलो. म्हज्या दुस्मनांक मुदेशी उल्हासूंक सोडले नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पातळांतलो वाटयलो. कोंडाक वचूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलो. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताची गीत गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. तासोरा कडेन देंवता, पूण ताची दया चिनभर पाळता. सगळी राजरी दुकानी काडूंक पडली, तरी पांत्यार काळजांत उल्हास उदेवून येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, सर संगतेनी जशें तुमी पळयलीं, म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन, जाणवायेन, सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान, तशेंच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पळयलीं जाया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. हेरांच्या गरजाक पावोवन तुमी कश्टांत पडत जाय म्हूण हांव म्हणना. बागार सेकट्यांनी एक सारकें जियोचें बरें म्हूण म्हणटा. तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें. तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं सडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतलीं. असलें समानपण तुमचे मदें वाडोवं. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, सड पुंजयलेल्या लागीं सडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेले लागीं कांयच उणें जावंक ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नास केलो आनी नवें जिवीत स्वर्ते मारिफात उजवाडा घडले. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुबत्तमान प्रकट करून म्हजे वंठणी काळी स्तंभ पवित्र केली. सर्वेस पोत तुमचे सोबे आसूं.
भगवान मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू परत्यान मासव्यार सोडून सरोवराच्या पेली तेडीक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकांसमो ताचे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तेडीर आसतना सिनगोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजू पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परातून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तणीर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताच्या सांगाता भायर सन गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडचयतालो. 12 वर्सां हांव रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. सबार वैजाच्या हातांत पडून ती कस्तरली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदांक करसिल्लें. तरी कांयपणी बरेंपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतिल्ली. तिणें जेजू विशान आयकल्लें देखून लोकां सम्यान रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताच्या आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतल्लें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदुआ जेजू आपणा भितर फकत आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंगवस्त्रांक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. सिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं नेणाय, तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणें तेणें पळयतालो. तेदुआ आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयांक सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तर जेजू तिका म्हणालो, दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वस आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. अशें तो उलोवन आसतनाच सिनगोग अधिकारीच्या घरांत हांव जण येवंक सांगूंक लागले, तुजे दुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दसो कित्याक. पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सै. उपरांत पेद्रू जाकोब आनी तेचो भाव जुआंव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकय आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसर येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां सगळां भायर केलीं. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदयले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरना तिका तो म्हणालो, तालिता कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळीं भोव चड वेसमीस जालीं. पूण कोणाकच ही खबर कळयनाये म्हूण ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिजय म्हूण ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हाची सुवार्ता आमी आयकली. मार्काच्या वांजेलांतली सुवार्ता 2 गडितां आमी पळयता. एक जायराच्या दुवेक जेजू जिवंत करचें गडीत आनी एक गडीत 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेंत कश्ट दिल्या स्त्रियेक सुटका मेळ्ळेलें गडीत आमी आयकलें. ह्या दोनी गडितांत
आमी पळयता प्रमुख कितें आटापता कितें आटापता तुमी जाणांत प्रमुख कितें आटापता आ भावार्थ स्त्रियेचो भावार्थ कोण स्त्री रक्तस्राव संपडलेली स्त्री तिचो भावार्थ दुसरें जायराचो भावार्थ जायराचो भावार्थ म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर पळया जायराच्या दुवेक कितलीं वर्सां प्राय 12 वर्सां प्राय रक्तस्राव स्त्री कितलीं वर्सां कश्टो नासली 12 वर्सां कश्टो नासली पैकी 12 एक संपूर्ण नंबर जेजूचे सीस कितले 12 जण सीस वर्सां कितले म्हयने 12 म्हयने न्ही गी वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर पळया ही स्त्री चली जल्मताना ह्या स्त्रियेक पिडा लागली पळया रक्तस्रावाची पिडा स्त्रियांक आसचेची पिडा सबार स्त्रियो ह्या पिडेन अजुनी कश्टून आसात युटरसाचे पिडा फायब्रॉइड जावन गी आमी म्हणटा गेड्डे न्ही गेड्डे म्हणून जायते पोटी हेवी ब्लिडींग जावन कश्टतली जायतीं जाणां आसात तांचे दूख थोडे पडी तांकां हेरांक सांगूंक कळना असले परिगतींत जायतीं जाणां अजुनी कश्टून आसात देखून 50 वर्सां उतरल्या उपरांत स्त्रियांनी सडावतू गर्भकोश काडचो आसा न्ही काडचो आसा दवरल्यार मागीर मुखार कॅन्सरा पडत म्हणल्यार बियान सडावतू काडतात पूण तो वळच्या कालार ही पिडा आसली पूण तो वळच्या कालार आतांची बरी वखदां नातलीं आतांचें बरी ऑपरेशन नातलें काही पंडिताचे हेणे तेणे वखद करना पिडा गूण करचे प्रयत्न करतालीं आनी स्त्री जायतीं वर्सां विविध वैजाच्या हातान पडून कश्टली न्ही वेगी तिची पिडा गूण जाली ना बगार कितें जालें चड जालें थोडे पटी आमच्या जिवितान तशेंच घडता न्ही आमी समासारक्या डाक्टरा लागीं वचनासतना हेणे तेणें वचून हेणे तेणें ती वखदां खावन थोडे पटी आमची पिडा गूण जावची ती चड केल्ली आसा जायते जण थोडे पटी कावन्सिलिंगा येताना म्हणटात फादर थंय गेलो थंय गेलीं हांगा गेलीं थंय गेलीं खंय गूण जावना डाक्टर म्हणटा कांय पिडा ना कितें करचें म्हूण कळना मस्तो पयशे खर्चले पूण पिडा गूण जायना थोडे पटी अशें जाता आनी अशें जालें ह्या स्त्रियेक तिचें आशिल्लें पुरा धंदेर सगळें खाली जालें पिडा मात्र गूण जावंक ना आनी अशें आसतना ती कंगल जाल्ली कितें करचें म्हणल्यार सोंसना पिडा सोसूंक जायना दूख ती सोसूंक जायना हे वळवळे सोसूंक जायनात आनी वखदां करूंक पयशे नात आनी करचे वैज दिसून येनात कितें करचें म्हणून चिंतून आसतना जेजू विशांतली खबर ती बरी जाणा जाल्ली जेजू एक वैज सगळ्या पिडे गूण करची सकत ताका आसा मात्र न्ही मेल्ल्यांकी जिवंत करची पदवी ताका आसा देवसाराक धांवडोवची पदवी ताका आसा असो एक बलिश्ट प्रवादी आमच्या मदें आसा देखून ताका वचून मेळोवन ताचे तावन हांव एक स्पर्श टच म्हणटा न्ही एक स्पर्श काण गेलो जाल्यार हांव बरी जायन म्हणलें एक चिंता आपतीचें तें आसलें जाकेवाक आसलें बरीच पूण ती स्त्री न्ही ती स्त्री आनी ती स्त्री जुदेव दादल्याक परगट रितीन आपणूंक जायना हे जुदेव समाजाचे नियम ते खंडन केल्लें तें देखून अशें आसतना आपूण कशें तिका आपडटलीं कशें जेजूक आपडटलीं आपूण कशें बरी जातलीं ह्या विशांत ती चिंता करून आसतना जेजू वाटेन चलोवन वता आसतना हांगासर आनी एक घडीत घडलें जायर म्हणलो एक सिनगोगाचो अधिकारी आसलो जायर सिनगोगाचो अधिकारी सिनगोग तुमी जाणात सिनगोग जाणात की कितें सिनगोग म्हळ्यार कालें सिनगोग म्हळ्यार कालें म्हटल्यार सांगा मागण्याचें घर कोणाच्या मागण्याचें घर जुदेवाच्या मागण्याचें घर थंयसर कितें जाता सिनगोगांत
सिनेगोगांत कितें जाता? मागणें. सिनेगोगांत थंयसर देवाचें उतर वाचतात, किर्तनां गायतात, देवाक अर्गां दितात, स्तुती करतात, देवाचें नांव वाखणटात. सिनेगोगांत थंयसर बलिदान ना, खाली देवाचें उतर मात्र. देखून जेजू तवळ तवळ सिनेगोगा येतालो. इजाया प्रवादेचो कोवळो सिनेगोगाच्या अधिकारान ताका वाचूंक दिल्लो न्ही गे. दंडसतेल्यांक सुटका, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. कश्टतेल्यांक आदार, दंडसतेल्यांक सुटका आनी कैद्यांक सुटका. दया माया पसारचें वरस परगट करूं म्हाका ताणें अभिषिक्त केला म्हणलें इजाया प्रवादाचीं उतरां ताका वाचूंक मेळ्ळीं. आनी ती जेजूच्या परगट मिसांवांत जारी जातालीं पळया. ह्या रक्तस्रावाचे स्त्रियेंतय आनी जायराच्या दुयेंतय जारी जावचीं आसलीं तीं पळया. आनी सिनेगोगाचो अधिकारी जेजू लागीं आयलो. सिनेगॉग तुमी पळयलां की ना गोतुना. आमच्या भारतांत बंबईंत आनी थोडे कडेन आसा सिनेगॉग. ह्या सिनेगॉगांत देवाचें उतर मागणी मात उबारची, देवाची स्तुती मात करची. बलिदानांत भेटयनात, बलिदानां भेटोवचें देवळांत मात्र. देवळांत आतां प्रस्तुत इस्रायलाक देवळ ना, सिनेगॉग मात आसात. देखून होम बलिदानां भेटूंक जायनात. सिख धर्मांत, पंजाबी सिख धर्मांतय तांकां थंयसर तांचे कितें आसात? एक देवळ आसा, कितें म्हणटात ताका? गोल्डन टेंपल म्हणटात न्ही गे. मागीर कितें आसात? गुरुद्वार आसात. गुरुद्वारांत तांचें मागणें, तांचें उतर, देवाचें उतर वाचतात, नियाळतात. थंयसर बलिदान जायना. बलिदान भेटोवचें तें टेंपलान मात्र. गोल्डन टेंपल अमृतसर आसा तें. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबणी. तशेंच आमचें सिनेगॉग एक मागण्याची सुवात. आनी ह्या मागण्याच्या सुवातेक थंयसर अधिकारी म्हूण आसलो तो, ताची दूख हुशार नासली, ती सिरियस आसली. कांयकूय थाप आयलो जायजय. कळ्ळें की मारेकार थाप आयलो जायजय. आनी ह्या वेळार तो बायसर सीदा येता. कोणा लागीं? जेजू लागीं येता पळया. ताचो भावार्थ पळया. जेजू गूण करचो, जेजू गूण करता, जेजू गूण करताच म्हणली पाती न्ही जाची. देखून तो सटा आयलो जेजू लागीं. लागीं नासलो, जेजू पयस आसलो. आनी येता आसतना हांगासर जेजूच्या फाटल्यान जायतो लोक आसा, जायती खेट आसा. जेजूक सक्कळी आपणूक उरडतात. आनी ह्या वेळार स्त्रियेक एक अवकाश मेळटा. सगळ्याच्या मदें ती एक रिगता पळया आतां न्ही. वचून सगळ्याच्या मदें ती वचून ती कोणाक आपडटा? जेजूक आपडटा. जेजूच्या उस्तुराचें पोंत, जेजूच्या उस्तुराचें पोंत आपडीन जाल्यार हांव बरी जाता म्हणली पातीनी तिची भावार्थ दिसो. देखून ती गेली. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असल्या खेटींत, मस्त खेटींत वयता आसतना थोडे पटी थोडे जाय म्हूण आपडटात, थोडे पटी अचानक म्हणलें बरी आंग लागता. वय गी तुमकां अनुभव जाला कोण ना? बसार वेताना बस मस्त रेस्ट आसल्या वेळार न्ही गे, इस्कल सुटच्या वेळार आनी बरो इतलें जाम पॅक आसता थोडे पटी न्ही गे. थोडे पटी आंगा लागतात एकामेकाक, पूण उगत रावतात. कांय थोडे जाय म्हूण आंग लागयतात, जाय म्हूण आपडटात. तें कळटा आमकां न्ही गे, ह्या मनशान जाय म्हूण आपडलें म्हणून. आतां हांगासर जेजूच्या सांगात येता आसतना जायतो लोक आसलो. उडोवन येताना थोडे आंग ऑटोमॅटिकली लागता. पूण हांगासर ह्या स्त्रियेन जाय म्हूण आपडलें पळया, जाय म्हूण आपडलें, आपणी जेस म्हणून आपडलें आनी तें जेजू कडलें. कित्याक? तिच्या भावार्थान तिणें आपडलें. अशें ती जेजू तें आसली ती दैवीक गूण करची सकत जेजू तावन भायर गेल्ली, जेजू कळ्ळी. तक्षण जेजू म्हणलो, कोणें म्हाका आपडलें, कोणें म्हाका आपडलें. सिसांनी जेजूक आपडी जाय म्हूण आपडूं ना. कळ्ळें गे, सिसांच्या मोतीन जेजूक आमकां आपडी जाय म्हूण नातलें. ते येताना जेजूच्या आंग लागताले, ते आंगाक जेजूच्या आंगाक पडटाले, तांकां कांय तें फरक पडोवना. पण ह्या स्त्रियेन जेजूक आपडी जायस म्हूण आपडलें. तें जी स्त्रियेक मात कळीत आसलें. जेजूकी आपडलेलो अनुभव जालो, कित्याक ताची सकत दैवी सकत भायर सरली. अशें आसतना जेजू म्हणलो, ना 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 ना, कोणें म्हाका आपडलां. आनी ते आसतात आनी म्हणटात, इतलो लोक तुज्या आंगार पडटा आनी कोणें आपडला म्हूण सांगचें, काल उलयताय म्हूण कळना.
अशें म्हणटा ना म्हाका जाय म्हण कोणें गे हांगा आपडला आनी अशें म्हणटाना ती स्त्री भियेली काय म्हजें नांव सांगीत आनी हांव म्हाका लोक पात्रायत जिवेशी मारीत असलें बें तिका आयलें तक्षण जेजूच्या पांयां पडली आनी म्हणाली हांवें तुका आपडलें आनी जाल्ली सगळी गजाल सांगली आनी जेजूक तिचे थंय एक वर्तो संतोश बगलो बाये म्हणालो तो न्ही गे बाये तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली हांवें तुका गूण करूंक ना हांवें तुका गूण करूंक ना हांवें तुका आपोवंक ना हांवें तुका बसोवंक ना हांवें तुज्या माथ्यार हादून मागोवंक ना तूं तुज्या भावार्थान म्हजे लागीं आयली म्हज्या वस्तुराचें फोंत तुवें आपडलें तूं बरी जाली वस वस संतोशान वस आनी मुखार पातळ करिनाका वस तुज्या भावार्थान तुका भलायकी मेळ्ळी पळया म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो कितलो वर्तो संतोश तिका जालो ना जायचे न्ही 12 वर्सां तावन कश्ट नाशिल्ल्या स्त्रियेक असली सुडका मेळ्ळी म्हणटा आसतना न्ही देखून हो असलें गडीत थोडे फावटी आमकां खंडीत प्रेरण जावचें आसा एक फावटी एक स्त्री हुशार नातल्ली तिका युट्रसाचे प्रॉब्लेम आसले आनी हांव एका बेटेक गेल्ल्या वेळार थंयसर तिनी 2 आसली तिका 2 भुरगीं आसलीं एकलो PUCन एकलो 10वेंत कोण ना आसलीं ती पप्पाची आनी स्त्रियेक कामां वचूंक जायना असली परिगत ऑपरेशन करूंक पयशे नात अशें आसतना हांव थंय गेल्ल्या वेळार तिची परिस्थिती पळोवन मस्त बेजार जालें दादलो काय इल्लो आमाल पिवोनो जबाबदारी नातले बरी आसलो अशा वक्ता तिका एका आस्पत्रेक दखल करून तिचे युट्रसाचें ऑपरेशन करून तिची जतन घेतली काण गेली आनी हे मुखांतर तिका बरी भलायकी मेळ्ळी आजुनूय मेळ्ळ्या ती म्हणटा म्हजो जीव पाटे मेळ्ळेले बरी जालो तुमी केल्लो उपकार केदींकच विसरची ना वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी ह्या स्त्रियेनी जेजूक म्हळें आसतलें 12 वर्सां तावन कश्ट नासलीं आनी तुवें म्हाका आपण गूण केलें मरता पर्यंत तुका हांव विसरची ना वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो असलें बरेंपण सोम्यातान फावो जाता आनी मुखार वेताना कितें घडटा पळया मुखार वेताना अधिकारी सिनोगोगांतावन जण येतात आनी म्हणटात अधिकाऱ्याक तुजी तूं ती मरण पावल्या आनी मेस्त्रीक दोस्त्यो कित्याक तो फाटी वचून दी जेजू ना कांयच जायनातली बरी मुखार वेता आसतना थंयसर कितें घडटा पळया मुखार वेता आसतना ताका व्हडली बोबाट आयकता 12 वर्सांची चली मरण पावल्या काल जीव आसली आज ना आवयक बापायक कुटुंबादारांक वर्त्या बेजाऱ्याची गजल आमच्या कुटुंबांनी तशेंच ल्हान भुरगीं मरण पावलीं जाल्यार आमकां वर्त दूख भोगता आनी अशें घडीत थंयसर आसलें आनी जेजू म्हणटा तुमी कित्याक बोम मारतात तुमी कित्याक रडतात कांय सांगू ना दू न्हिदल्या चेडू न्हिदलां चली न्हिदल्या ते पुरा जेवर आसले न्ही आमच्या दोळ्या मुखार ती मेल्या तिची ती कितें म्हणटात जिवाची नाड रावल्या जाल्यार तो म्हणटा न्हिदल्या म्हणून जुवांक जाकोबाक आनी पेद्रूक घेवन तो भितर सरता आवय बापाय घेवन भितर सरता जेजू आसल्या ती स्त्री चली न्हिदोन आसल्या त्या जाग्यार वेता हात धरता आनी म्हणटा तालिता कुम चलये उठ आनी ती उठता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया हांगासर हें घडीत कित्याक हांगासर आमकां प्रेरणा दिवचें म्हळ्यार मरणाचेर जैत वरची पदवी जेजूक आसा मरणाचेर देखून तो मल्ल्यांतलो जिवंत जालो आमकांय जिवंत करची पदवी ताका आसा ताणें लाजराक जिवंत केलें वय विधवीच्या पुताक नाईम गांवांत जिवंत केलें जायराच्या दुवेकी जिवंत केलें म्हळ्यार जिवंत असो देव आमचो जिवंत देव मेल्लो देव न्ही हांव देव तो जिवंत देव आब्राम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो देव सगळ्या मनशा कुळ असो जिवंत देव ह्या जिवंत देवाक जिवाचेर अधिकार आसा देखून तो मेल्ल्याचे जैत व्हरता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आदावन आनी येवेन मरण विसलें हाच्या पयल्या वचपाक आमी आयकता आदावन आनी येवेन मरण विसलें पूण मरण विसलें जाल्यार देवान मनशाक जिवंक रचला जिवंक ससनाच्या त्या रासांत निरंतर जिवंक ताणें रचला आनी आज आमी त्याच बरोवशान जिवंक जाय हेचें दुसरें वर्स भोव आपुरबायर म्हणटा जिवंताच्या गांवांत हांवें सोम्या सवय जियेचें जाल्यार संवसारांत हांवें म्हजें तें आसलें एकामेका थंय वांटून घे जाय तो म्हणटा कोरिंथकारांक बरोवन तो म्हणटा कितें म्हणटा
तो म्हणटा तुमी सर्व संगतींनी पयलीं जायचंय. म्हणजे जाणवायन हुशारायन आनी कुमक करच्या बऱ्या कामान तुमकां शिकयलेल्या प्रासड तुमी बरीं जायचंय. दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जायचंय म्हणटा सांग पावलो. कित्याक म्हळ्यार तुजें तें फकत दुडो आस्त बदीक मात न्ही, तालेंत आसूं पुरो, देणी आसूं पुरो, बरेपण आसूं पुरो, कुमक करची सकत आसूं पुरो, पेल्याची पिडा गुण करची सकत आसूं पुरो. मेल्ल्या मनशाक म्हणजे मतींनी थोडे मरण आसतात न्ही, मतींनी पिडेन मरण आसतात. जीव आसात, उस्वास मात आसा, पूण जिवितान लायफ ना, काळोख आसा, अंधकार आसा, निराशपण आसा. तस जाल्यार मनशाच्या जिवितान रूच दिवचें मीठ, उजवाड दिवचें मीठ आमी जावंक जाय. तस जाल्यार मनशाक आमी वयर हाडचें मनीस आमी जावंक जाय. तशें केल्यार परत आमकां तांकां जीव दिल्ले बरी जाता. असलीं बरीं कामां, सेवेचीं कामां, दानाचीं कामां, कुमकेचीं कामां करूंक जेजू आज पयल्या वचपांत दुसऱ्या वचपांत सांग पावलो आमकां उलो दिता. तो म्हणटा हांवें तुमचें तें आसलें सगळें दिवन तुमकां कश्टार घालीचें म्हूण हांव सांगिना. तुमचे लागीं सळीत कितें आसा तें हेरां तें वांटून घेया आनी तुमकां बरेंपण जातलें. तांचें तें चड जाताना तें तुमकां दितलें. अशें तुमी आदारसून सुदारसून जियेतल्यात. देखून तो म्हणटा निमाणें चड पुंजयल्या लागीं चडीत कांय उरलें ना. थोडे पटी ग्रेस्त मनशाच्या वापारींत जायते ताणें पुंजयलें ताका खावंक मेळोंक ना आनी उणें आसलेल्यांक कांयच उणें जावंक ना. सेराप्ता गांवच्या विधवी लागीं एलिशा प्रवाद्याक धाडलें. बरगल पडलो इस्रायलांत, बरगल पडलो, कांय खावंक ना तिल्लें. एलिशा प्रवाद्याक देवान सराप्ता गांवच्या विधवी लागीं धाडलें आनी थंयसर तो वेता आसतना ताका जोर भूक लागली आनी थंयसर एक रानांत जळोव एकठांय करच्याक ही विधव स्त्री आयिल्ली आनी तो तिच्या लागीं म्हणटा म्हाका इल्लें कांय खावंक दिताय गी, म्हाका भूक लागल्या. म्हणून तो म्हणल्या वेळार ती स्त्री म्हणटा म्हाका एक भुरगो आसा, भुरगो ताका आयच्या राती दिवच्याक एक बाकरेचें पीठ आनी कळशुऱ्यांत इल्लेशें तेल आसा, त्या शिवाय दुसरें कांय ना. इल्लो जळो व्हरता, ती भाकरी करता, ह्या जळोवार बसता आनी म्हज्या शेरक्याक दिता. आज आमी वांतले, फाल्यां आमी मरतले, आमच्या लागीं कांय ना. पूण एलिया म्हणटा म्हाका जोर भूक लागल्या, भूक थोडवून तांकां ती बकरेन तें इल्लेशें म्हाका दी. आनी अशें ती ताका आपूण व्हरता. एक बकरेचें पीठ घेवन ती बाकरी ती दळटा, ती मळटा आनी उपरांत ती बसता. कळसुल्यान दिल्लें तेल ती घेवन बसता आनी एलिया प्रवादी दिता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा सगळो बरगल उतरोवन पावस येवन सगळें बरेंपण जाता म्हणसर त्या मडकेंतलें पीठ काली जावंक ना, त्या कळसुल्यांतलें तेल मुगदोंक ना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पळया नातिल्ल्यांतलें आमी दिलें जाल्यार उणें आसलेल्यांक कांयच उणें जावचें ना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून आसता तोंडां दिता तो देवा चड मोगाचो. देखून तूं उदारपणां दिताय खंडीत तुका तेच मापान मेळटा. आनी म्हज्या मोगाच्या भावनी आमी वतीन दवरूंक जाय. तळें आसा बळें, तळ्यांतलें तळें आसा, तळी न्ही गे, तळें आसा जाल्यार रवुल्लेंत उदक आसा जाल्यार तें उदक बरें आसता. रवुल्लेंत उदक आसा जाल्यार ताका पांचशी म्हणटा न्ही, शेळो म्हणटा, तें उदक मेळें जाता, घाण पडटा. पूण तें उदक वळटा जाल्यार तें कितें उदक आसता तें बरें आसता. कित्याक म्हळ्यार उरलें उदक ताका येता, ताजें जावन तें भायर वता. तशें वळचें उदक आसा जाल्यार तें बरें नितळ आसता, पिवंक योग्य जाल्लें आसता. जर तर म्हजें तें पुंज आयलेलीं दिरवीं, म्हजें तें पुंज आयलेलें आस्त बदेक, म्हजें तें पुंज आयलेलीं तालेंतां जर तर हांव हेरांच्या बऱ्यापणाक दिता जाल्यार आनी की सडीत मापान ती तालेंतां, ती दिरवें सगळें बरेंपण म्हजें तें वळोन येतलें. तूं दिताय तुका पाटी येतलें, तूं दिताय तुजें तें बरोवन ओमतोच्या मापान भरतलें, हालोवन दोलोवन छेपून तें भरतलें आनी तुका जायतें बरेंपण जातलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें बरेंपण करताय तेन्ना तूं हेरांक दिताय, तुजें तें आसलें दिताय, नातलेल्यान तें उरोवन दिताय जाल्यार तुजें तें मस्त देणी हालोवन छेपून दोलोवन तुजें तें भरतलीं, तुजें तें रास जातलीं. ह्या मुखार तूं हेरांकय हेरांकय जीव दिवंक शकताय, हेरांचें जिवीत नंदन करूंक शकताय, हेरांची जिवीत कुशाल बरी करूंक शकताय आनी तुजें जिवीत बरेंपण जातलें म्हणलो संदेश आयची वाचपा आमकां दितना ह्या वाचपाच्या संदेशाक जिवंक देवाचो आदार मागया. तसोच आमी जेजू क्रिस्त त्या
जायराच्या दुवेक जिवंत केल्लो, तसो समी जेजू क्रिस्त रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक बरो केल्लो, तसो समी जेजू क्रिस्त आदांक आनी येवेक सर्गीच्या राजाक आपोवणें दिल्लो, तसो जेजू क्रिस्त सांपावलो करीन घरा मुखांतर आमी एकामेकाक कुमो करूंक उलो दिता तो आमकांय आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी, आमकांय पेल्याचे कुमके वरवीं हेरांक जिवी दिवचें देणें फोव करूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवात्या सुलाम सभावार तो सरया सगळीं संगता एकाच देवा सत मानता. सर्वपदाकार बापतो सर्गानी पृथ्वीसो दिसत्यानी नादिसत्या सर्व सुसनार आणि एका सुन्या जेजू ख्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर्गळादी बापातां जल्माला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उजल्लो खरो देव तो देवातां जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू गेल्यात आमी मनशा पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सर्गार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पोंस पिलाताक मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटेक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीवदाता बापा आनी पुत्र आनी जाला बापा आनी पुत्र बराबर ताका समस्त नमस्कार आनी महिमा हो प्रभाते वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलिक आनी दंडुतावरीं स्थापलेले सभेक सत मानता पातकाच्या मोक्षाच्या खातीर एक पवित्र स्नानास्थान मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनाक आनी सस्त्राच्या जिविताक विश्वास दवरता. आमेन. आमी उसारलेली आसभावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा त्रिएक देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यानी भावार्थी लोकांक सस्नीक जिविताक व्हरून पावच्या पावला आनी सोलोवन व्हरच्याक आदर लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपणाचो स्वार्थ सांडून सर्व लोकांक बरें करूंक सर्वांचो जीव मोलादीक ते सत परगट करूंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आमच्या युवा जणांक जिवितांत करी आनी बरी विसवण करच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे समेस लायींक बावर्त्यांनी तुज्या पुताच्या मिसामान उर्बेन भाग घेवच्याक आनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी मिसांव स्पिरितान फुडें व्हरच्याक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे समेस पिडेस्तांक दैवीक स्पर्शसो अनुभव दी, तांची पिडा सोसूंक बळ दी, तांची साखरी करतल्यांक आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या सर्वांनी बरेपण प्रसारूंक जीव वाटोवचे संस्कृतीक वेग मारूंक आनी शेकी एक दीस अस्तीक जिवीत सोडूंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे इगडी बदोळे तांपी आमच्या कसके गरजां खातीर मागे जे कोणा मागतान बसयला सुडास काडया तांच्या पासत मागे असल्या पिडींत रक्तस्रावाच्या पिडींत कश्ट जाल्या सर स्त्रियां पासत भुरग्यां पासत आमी मागे विविध रितीच्या अंधकारांत मरण जी येतात तसल्या सर भाव भयणी पासत प्रत्येक डिप्रेशन मतीची पिडा कुडीची पिडा कंत बेजाराई वळवळे अशें आसून जीव आसून जिवनांतलेले बरी आसा जायतीं जाणां तांच्या बऱ्या भलायके पासून तांच्या नव्या जिविता पासून आमी मागे सर्गींचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. तुज्या पुतान शिकयलेल्या वाटेन चलोवंक एकामेकाक आमी आदार आनी सांगात दिवन एकामेका थंय वांटून घेवन ह्या मुखांतर एकामेका नवो जीव दिवचें एक वर्ते मिसांव करच्याक आमकां कृपेन बर म्हूण आमी मागता. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
जीवन मुझे सोमिया कोरते देणे माका संसारिया होईनार सावीत करे बलिदान जीवन मुझे सोमिया कोरते देणे माका संसारिया होईनार सावीत करे मागाती तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुझ्या या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुज्या जिवितांनी बोळ दिताय. देवून ह्या संस्कारा भोवत असली जावं आमची भक्तीची सेवा ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कसना मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणांत जिखलें आमा समेस्तां जिवीत ससनाची. आपल्या महिमे वंसगा पवेश वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मासनीर गजान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. ह्या घडये कितेंय मागता आमी खंडीत घेता. वर्तन भक्तीन वांटिले जावया. कस्ते तेल्या भाव भयणी खातीर विशेष करून आमी मागया. बाबा करूस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते. आपले सुकुशेने कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो.
तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने तुलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने तुलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवानपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सवून सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतल्या आमकां समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक संवसारा विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेवा पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवानपणाचो बरोस दुरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती नंतर येयल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखार मळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाच्या माये संगती तिचो पती बागे वजुजे बागे धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची याचना मतीन दवरना. पेल्याच्या जिविताच्या बऱ्यापणा खातीर आमची तालेंताय वांटून घेवंक आमची देणी वांटून घेवंक आमचे ती आसलें हेरांतय वांटून घेवंक देवा स्वादारांनी कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे आमच्या हातूबार सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची आसलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देयकुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसों तुमचे सोबे आसों. माय मोगस गुर्तू जावन एकामेकाची तोंडां पळोवन संतोशान आमी शांती दिवी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी मिदी बिगल्या पळया इजोन आसा जिवंत देवाची शेळी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली कश्ट दिल्या स्त्रियेक मेलेल्या चलयेक जिवीत दिल्ली आमी आमचें जिवीत हेरां थंय वांटून घेवंक उलो दितात ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे कासोत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुणारगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन जीविताची गाण तूं अज्ञाची पोषण आत्मो आमचो भरताय दैवीक जीवन तुजी गाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुजी गाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां सेम तुका जेसू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावया ये बेगी ये तूं आमच्या बिडारान दवर आमकां सदां तुज्या गोबान कसलीक दैवीक जप तूं संवसाराक आयलोलो मनशा कुळाक करू जीव दिलोलो तुजी गाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुजी गाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुजें जीवन आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटून ससनाक बाळता दोजलो फळ आमी काडूं ह्या आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तकली बागोवया सुम्याचो आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार वसा प्रजांचे चीज करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगता आता आनी सदा पीक तरी आसा यथेष्ट वावराडी पूर्ण दोडे मागया आमी दुनिया लागी धाडच्या क्रिसाक्षी करे मागया आमी दुनिया लागी धाडच्या क्रिसाक्षी करे वसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा तुमच्या संगता आतनी सदा मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरे आशीर्वाद देवा रोजारी साहेबिनी भगीन कुर्साचे कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाचे न्हू
रोजारमायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुनशेत अलंकार फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेपणू आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणे भलायकेची सुटकेची मागणी आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. खंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता आनी तुमी आमचे खातीर मागा, आमकां सहकार दिया म्हण विनंती करता. देव बरें करूं.